क्रिस्त मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, आमी मरणा विशांत आनी मरणा उपरांत आमकां कितें जाता हाच्या विशयान चिंतून आसले हांव. ह्या संदर्भी मोरयेच्या मरणा विशांत तिच्या सर्ग प्रवेशा विशयान समजून घेवंक आमी प्रयत्न करता. कित्याक मोरी आमचे बरीच आदव येवेची दू. कित्याक मोरयेक आमचे बरीच कूड आसली, ओत्मो आसलो. कित्याक मोरयेच्या ह्या संवसारी जिणेक अंत आसले, अशें मोरयेक मरण फावो जालें. आमची कूड जावन आसा मेड आउट ऑफ मॅटर, रस्नेतावन पृथ्वीतावन केल्ली आमची ही कूड. हाका ससनाचें जिवीत ना, कुडीक ससनाचें जिवीत ना. कुडीक ताचेच तकी ससनाचें जिवीत ना. देवाक ताका ससनाचें जिवीत दिवये शिवाय ताचेच तकी ताका ससनाचें जिवीत ना. त्याच खातीर आमी पळयता, जावं एक रूख, जावं एक मनजात, जावं मनीस सदां काल जियेना. रूखय मरता, मनजाती मरता, मनीसय मरता. कित्याक आमच्या जिणेची परिस्थिती तशी. आमची कूड वेळा काळान घडली, वेळा काळान जल्माली, वेळा काळान निपयस जाता, मरता, मोरा जैस. मोरयेची कूड जाल्यार तशीच. अन्नाक ती जल्माली, वाडून आयली, प्रायन भरली आनी तिका मरण फावो जालें. हें आयकून आमकां कश्ट जाता. मोरी दिवंगत जाली गी, मेली गी म्हणल्यार सवाल येता, वय ती मेली. कित्याक कूड आनी ओत्मो एक जावन ससनाक बाळना. ह्या संवसाराच्या जिवितान ताका अंत आसा. कूड आनी ओत्मो एक जावन ह्या संवसारान जिवनच्यान ताका अंत आसा. अंत आसूंकूच जाय. हाका म्हणटा आमी मरण. म्हणजे ओत्मो कुडीक सांडटा. आमी मरणा विशयी चिंता आसतना दोन वस्तू समजून घेवंक जाय. मोरयेच्या मरणा विशयी समजा जाय जाल्यार, एक, ओत्म्यान कुडीक सांडचें हाच्या विशयान तुमच्या लागीं उलयलां. दुसरें, ओत्म्यान कुडीक सांडटा आसतना कुडीच्या ओत्म्याचे आटाविटे. परतून हांव सांगता, एक, ओत्म्यान कुडीक सांडचें तेन्ना कूड निर्जीव जाता. दुसरें, अशें ओत्म्यान कुडीक सांडच्या वेळार कुडीक आनी ओत्म्याक आनी स्पिरिताक आसचे आटाविटे. हें समा समजून घेवंक जाय. निजाकी खरेपणी सांगचें जाल्यार मरण आटापूण आसचें ओत्म्या आनी कुडी मदें आसचें वेगळ्या सरांत. आटाविटे आसचे ते कुडीच्या अस्कत गायन, ह्या ओत्म्याच्या अस्कत गायन, ह्या मनशाच्या जिणेच्या अस्कत गायन. हें कितें सांगता हांव? कितें सांगता म्हळ्यार, चिंतलें एकलो ग्रेस्त मनीस आसा. या कितें जावन ग्रेस्त जावन दुबळो जावन त्या संवसारी वस्तूंक तो लोभ दोन आसा. जाता इतलें पुंजायता, आनीकी सड म्हणून पुंजायता. तो मरूंक तयार आहा गे. त्या वस्तूंक घास मारता, तोंडान घास मारता, पूण घास मारलें ताका घेवंक जायना. ताका आटाविटे. हांवें सांडी जय मू हें कोण हांवें ताका म्हणलें सावा आटाविटे ताका. वय आनी एकलो पातकी आसा, पातकांत जर म्हण आसा, कोणाक कितें अन्याय केला, कितें केलां ताणें, ताका कोशेर दिना, त्या घडये ताका कांतय नागी, आपणाची जिणी पीठ द्यार जाल्या म्हूण ताका बगा नागी. कुडीचे आनी मोतीचे आनी काळजाचे आटाविटे. हे आटाविटे जावन आसात पातकाचे परिणाम. हें देवान घडिल्लें न्ही. भाव भयणीनो समजून घेया. ओत्म्याक आनीक कुडीक आनी ओत्म्या मदें आसो वेगळो आसार आमचे सैमांत आटापूण आसा. हर एक लागी आटापूण आसा. आदावतावन हर एका मनशाक क्रिस्ताक कितें मेळ्ळें, मोरये कितें मेळ्ळें. त्या घडये आसचे आटाविटे मात्र देवान घडिल्लें न्हय ते. देवान घडिल्लें न्हय ते, मनशान केल्लें. तुका आटाविटे शिवाय मरूंक जाय तर जाल्यार क्रिस्ताच्या मिस्तेरांक तूं लोबदोन राव. हांव अशें उलयतना तुमी सवाल घालूं पुरो, जेजूक आटाविटे नासले गे फादर? वय, जेजूक आटाविटे आसले, खंडीत जावन आसले, दुसऱ्यांचे किसड आसले. म्हज्या देवा कित्या म्हाका सांडला म्हूण ताणें बोब घाल्ली. ताका आटाविटे कित्याक आसले, ताचें तें पाताक आसलें म्हणून गी न्हय.
दुसऱ्यांचे पाताक ताणें आपणाच्या माथ्यार घेतले, आपणाच्या कांद्यार घेतले. दुसऱ्यांच्या बाबतींत ताणें आटा विटे भोगाय जंय पडले. आनी त्या शिवाय ताची कूड फापसिल्ली. कूड फापसितना कुडीक आटा विटे जातातच, दूख येताच. क्रिस्ताचे आटा विटे ताच्या पातका वरवीं न्हय, आमच्या पातका वरवीं, आनी कूड कित्याक फापसिल्ली देखून ताचे वरवीं. तर परतून सांगचें तर जाल्यार मोर्न आत्म्या आनी कुडी मदें आसो वेगळासार जाता आसतना मोर्न येता. पूण त्या घडये आसचे आटा विटे मात्र पातकाचे परिणाम जावन येवचे. शिवाय मोर्नाचे परिणाम जावन या देवान घडलें तें न्हय, पातकाचे परिणाम जावन. पातां म्हळ्यार आटा विटेन मोरचो मनीस पातकांत आसा म्हणून अर्थ न्हय. अर्थ न्हय. आमच्या जिणेची परिस्थिती तशी गे पातकाची सावळी हर एका मनशाचेर पडल्या. म्हजें काळीज म्हजें तसको नितळ नासल्यार पातकाचो परिणाम आमचे थंय आसा. अशें जावन आमकां आटा विटे आसात. ह्या आटा विटे हांवें उणें करयेत. परतून सांगता, पातकाचे परिणाम जावन मनशाच्या मरणांत आटा विटे आसातच. पूण हे आटा विटे उणें करयेत. फादर कशें उणें करचें म्हणल्यार सवाल एक, तूं कुरपेंत नितळून तसकना जिवोवंक प्रयत्न कर. देवाच्या शब्दाचे तावन तुजो उजवाड घे. क्रिस्ताचे मिस्तेर आपणाचो कर आनी संवसारी वस्तूंक लब देवन रावा नाका. भयणी भावा, संवसारी वस्तूंक लब देवन रावा नाका. जर तर तूं कितलो लब देवन रावता पळय तितल्या आटा विकेस तुका सडा जायच, मेळा जायच, मेळा जायच, निरासपण जायचेच. संवसारी वस्तूंक तो लब देवन रावा नाका. संवसारी वस्तू तुका गरज आसा वय, पूण तांकां लब देवन रावा नाका. तुका जर तर आटा विटे नाका, जाता इतलें उणें जाय जंय हें समजून घे. नितळंतच करणांची देवाच्या शब्दाचो उजवाड तूं घे. क्रिस्ताचो मिस्तेर तुजो कर. देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवोवंक प्रयत्न कर आनी संवसारी वस्तूंक लोभ देवन रावा नाका. जो कोण संवसारी वस्तू लोभ देवन जावन आसा संवसारी वस्तूंचो गुलाम तो सर्गाक वचूंक तयार ना म्हणून अर्थ. तेन्ना ताका आटा विटे. अशें सांगले उपरांत मोरयेच्या मोर्ना विशयान आमी दिश्ट केल्या. मोरयेक मोर नासलें गी खंडीत जावन. कित्याक तिची कूड सस्तांक बाळची कूड न्हय ती. सैंबा प्रमाणे तिची कूड, तिचे मांस, तिचे रगा, तिचे गांठी, तिची हाडां, तिचो मेंदू सस्तांक बाळचें न्हय तें, ताका अंत आसा. आनीक तिची सकत उणें जाता आसतना तिच्या आत्म्याक सुदारसून व्हरूंक तिच्या कुडी वरवीं जायना. आत्म्याक घेवंक तिच्या कुडी वरवीं जायना. अशें आसतना आत्मो वेगळासार जाता. वय मोरयेच्या जिणेंत तशें घडलें. मोरयेचो आत्मो कुडींतल्यान वेगळो जालो. मोरी देवाधीन जाली. तर सैंबा प्रमाणे आमकां येवचें मोर न्हू, मोरयेकी आयलें. मोरयेकी आयलें. तिणेंय मोर्न साकलें, आमी मोर्न साकतले. आतां दुसरें सवाल कितें गी म्हळ्यार मोरयेक आटा विटे आसले गी म्हणलें. ना, मोरयेक आटा विटे नातले. नातलेच. कित्याक नातले? तिच्या थंय पातकाचो प्रभाव नातलो. हें एक सत. हें समजून घेवंक आमी भावार्थ सकना. मोरयेच्या जिणेंत पातकाचो प्रभाव नातलो. ती जल्माच्या पयले घडयेंत हांव कुरपें भरिल्ली. देवाच्या उतरान तिचे जिवनी तिणें मांडून हाडली. आपणाचो जीव, कूड आनी सगळी जिणी क्रिस्ताच्या मिस्तेरा खातीर तिणें समर्पण दिल्ली. सैतानाच्या मस्ताक तिणें चिंचुल्लें. देवाच्या काकुळटीन ती जियेताली. देवाचो शब्द तिचे थंय भरिल्लो. कित्याक तिका आटा विटे मेळा जाय? पातकाचो प्रभाव खंयच्याच तरान मोरयेक लागूना.
आटा विटे जावन आसात पातकाच्या प्रभावाचो फळ मोरये थंय पातकाचो प्रभाव ना तुल्लो हें समजून घेवंक जाय आमी मोरी तर देवादीन जाली की वय कुड्यांत वेगळोसो जालो की वय आनी त्या मरणान तिका आटा विटे आसले की ना नांच ना तर कितें जालें देवान ताच्या विचित्र मांडावळीन कित्याक तिच्या कुडीन ह्या आत्म्यान ह्या स्पिरितान खंयचेंच पाता करूना देखून तसो आत्मो पाटीन तिच्या कुडीक धाडलो आनी ती निर्जीव कूड जिवान भरली क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणान वांटेली जाली हें समजून घेवंक आमी प्रयत्न करीत जाय देवाच्या विचित्र मांडावळीन कित्याक मोरी जेजूची आवय जावन आसली कित्याक मोरी कुरपें भरलेली कित्याक मोरये थंय पातकाचो प्रभाव खंयच्याच घडये नातुल्लो कित्याक मोरये थंय क्रिस्ताचो मिस्तर संपूर्ण तरान जारी जाल्लो कित्याक मोरयेन क्रिस्ताच्या मिसावान संपूर्ण तरान वांटो घेतलो तिका तिचे थंय आटा विटे मरणाचे आटा विटे नातले मात्र न्ही देवाच्या विचित्र मांडावळीन तिची कूड परतून जिवान भरली आनी वो अशें क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणान संपूर्ण तरान ती वांटेली जाली आमी मेलता आसतना आमची कूड निर्जीव जाता त्या कुडी कांयच करूंक जायना कितें जाता तर कूड कुसता धुळींत आयिल्ली कूड धुळीक वेता कित्याक आमच्या जिणेच्या पातकांत आमच्या कुडीन वांटो घेतला आनी पातकाचो प्रभाव ताचे थंय आसा मोरयेच्या कुडीन खंयच्याच तरान पातकाचो वांटो घेवंक ना आनी पातकाचो प्रभाव तिच्या कुडीन ती ना तर कित्याक त्याच्या कुडीक देवान दिवची शिक्षा घे म्हणल्यार सवाल त्याच खातीर देव तिच्या कुडी शिक्षा दिना कित्याक मोरयेन आपणाच्या जिणेंत संपूर्ण तरान तिची कूड तिचे हात तिचे पाय तुजो आत्मो तुजें काळीज तुजें उलोवणें हर एक संपूर्ण तरान देवा समर्पण दिल्लें कॉन्सेक्रेट केल्लें अशें आसतना ती कूड पुनर्जिवन जाय क्रिस्ताचें पुनर्जिवन वांटेली जाय क्रिस्त पुनर्जिवन जालो कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांत आसतना क्रिस्ताचे कुडीन जायतें भोगूंक मेळ्ळें तर जाल्यार देवाच्या कुशेक ती कूड खालती जाली कुर्सा पर्यंत कालती जाली कुसाच्या मरणा पर्यंत कालती जाली त्या खातीर मरणाचे कुसडाय त्या कुडीक लागोना समजून घेया म्हज्या भाव भयणीनो मरणाची कुसडेपण कुसडाय क्रिस्ताच्या कुडीक लागोना पातकाचो प्रभाव ताचे थंय नातुल्लो त्या कुडीन खंयच्याच तरान पातकाक कारण जावं ना पातका विरोध आसली देवाच्या काकुळतीन आनी ताचे उतरां मांडून हाडली देखून क्रिस्ताची पुनर्जिवंतपणांत ताका कसो तो मेलो जाल्यार दिवंगत जालो जाल्यार पुनर्जिवंत जालो तशें मोरी तिच्या थंय कित्याक खंयच्याच पथकाचो प्रभाव नातलो इतलें मात्र संपूर्ण आपणाची कूड देवा समर्पण दिल्ली तर कित्याक तिची कूड दुसऱ्यापणान वांटेली जायचे म्हणल्यार सवाल ना आमचो देव तिची कूड कुसोवंक सोडिना परतून तिका जिवान भरता आनी पुनर्जीवन जाता ती कूड मेल्ल्यांतलें उठोवचें आनी ह्या तरान पुनर्जीवन जावचें म्हळ्यार एकच न्ही जेजू क्रिस्तान लाजरा फोंडांतलो उठयलो आनी एका स्त्री विधव स्त्रीच्या पुताकी उठयलो मरणांतलो त्या तरान मोरी उठली न्ही तिची कूड संपूर्ण तरान नवी जाली नवी म्हणजे नव्या जिवान भरली अशें कितें पयस पुस्तक सांगता कितें लितुजीन आमी संभ्रमता तें तितेचें जाली जाल्यार पयस पुस्तक सांगता तुज्या भावार्थ्यांक तुज्या संतांक मरना वरी जिणी बदलना जिणी अखेर जायना पूण संपूर्ण जाता मरणा मारिपात आमचें जिवीत अखेर जायना पूण संपूर्ण जाता मरण जावन आसा
नव्या जिविताचो एक दारवटो. कोण पळय खंयच्याय पातकांत वांटेली जायना तो दारवट्यान येता आसतना संतोशान भोगता. समजून घेया भाव भयणीनो. कित्याक राखोवन आसली घडी आयली. मरण म्हळ्यार दारवटो उक्तो जालो. म्हाका आसचें इनाम देव दिवंक तयार आसा आनी म्हाका दारवटो उक्तो केलो आनी त्या उक्त्या दारवट्यांतल्यान हांव देवाच्या सजरे मुखार वेतां. त्याच खातीर सोम्यान सांगून की जा जाण स्त्रियो वरेता राखोवन आसल्यो दिवे घेवन राखोवन आसल्यो आमी आमच्या दिव्यांत तेल घाली जाय. म्हणजे देवाच्या काकुळटे प्रमाणे कुरपे प्रमाणे देवाच्या कुशे प्रमाणे जिवंक जाय. आनी मरणाची घडी आयिल्ल्या वेळार आमच्या सदांकाळ जिणेचो दारवटो आमकां उक्तो जाता. सस्तांची जिणी आमकां फावो जाता. पूण हे धूळ कित्याक आमी आमच्या कुडींत पातकाचो प्रभाव आमचे थंय आसा देखून आमची कूड तातूंत वांटेली जायना. थोडो वेळ कळेक निमाण जाता उपरांत आमची कूडय वांटेली जातली. तर मोरयेचें मरण म्हणजे तिच्या कुडी आनी आत्म्याचो वेगळासो जालो. पूण मरणाचे आटा बिटे थंय नातले. कित्याक म्हळ्यार मरणाचो पातकाचो प्रभाव तिचे थंय नातलो. ताच्या बदलाक सर्वेस्परा देवान त्याच्या विचित्र मांडावळीन तिच्या कुडीक संपून काय दिली. कुडीक संपून काय दिली म्हणजे ती परतून मरना. कुडीची असकस काय पिडा जावन बेजारा जावन ताका येना. आनी त्याच कुडीक तसो आत्मो देवान दिलो परतून दिलो आनी सस्नांच्या जिविताचो दारवटो उक्तो केलो. आनी मोरी आमची आवय त्या दारवट्यान भितर सरली आनी देवाच्या सदळे मुखार तिका सर्ग आनी संवसाराची राणी केली. हें सत आमी पातयेता. म्हणजे कित्याक मोरये तें पातक नातलें पातकाची शिक्षा तिका फावो न्हय. ताच्या बदलाक क्रिस्ताचे पाट घेवन सैतानाच्या मस्ताचेर चेंतुरलें. क्रिस्ताचे सोडूनच्या कामांत संपूर्ण तरान वांटेली ती जाली. अशें आसतना तिका तें इनाम फावो. देवाक आमी अर्गां दिवया. अशें तिका इनाम फावो म्हणटा आसतना आमकांय तो संतोश. कित्याक म्हळ्यार ती आमची आवय. ती खंय गेल्या गे थंय आमी तिच्या भुरग्यांनी वेचें सामान जावन आसा. पूण तिची देख आमी घेवंक जाय. आमच्या कुडीन आमच्या जिबेन आमच्या मोतीन आनी आमच्या काळजान पातकाक इडे दिवचें न्हय. पातकाचो प्रभाव आमच्या जिणेंत येवचो न्हय. तेन्ना खंडीत जावन ह्या संवसारांत जिवन आसतनाच पुनर्जिवनपणाचो अनुभव आमकां येता. तशी मरी जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जिवनपणान संपूर्ण तरान वांटेली जाली की तशें आमकां संपूर्ण तरान वांटेली जावचें भाग मेळटा. हेंच बग आम समेसा फावो जावन दी. आमेन.